Page 116, Bogos Maka, I2. Jésus Moshe, Ishta Moshe, Kal Santusha, Sangshi Maka, Rigulo Kitlo Mogasa, Doldir Moshe, Gordar Sodud, Bois Gela, Portuneu, Mancala Calum, Los Dista, Jésus Moshe, Bogos Maka, Pato Colcun, Gorayeta, Unovian Porum, Diunaka. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक Tukadio Kurpadio. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माये मोगाचो योकार दिता तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर देवाक दिन वासूंक येतात आनी तितलेंच न्हय पूण देवा कडेन आनिकूय बेसांव आनी तुमच्यो गरजो आसात त्यो देवा फुडें मांडूंक येतात आयज आमी दिन वाचता आनी बरी सावद मागता RCCL क्रू Jewel OTS हांचे पासत आनी प्रोटेक्शन आनी देवाची राखण मिलिंद आनी सिनाय केरकर हांचे पासत बुलगोतिरींतल्या ओतम्या पासत लिओपोल्ड फेरांव आयज बर्थडे सेलिब्रेट करता रिझाल साना पेरेरा तिचे पासत आमी मागया आनी 30 आनी 7 वर्सां बोत्तात काजाराक निकलाव आनी आना मारिया फेर्नांडिसाक हांचे पासतूय मागया आनी कितेरिया आनी वालेंटिनो फेर्नांडीस तांकां 31 वर्सां बोत्तात तांच्या काजाराची आमी सोनिया बोर्जिजा पासतूय मागया ती एकदम पेरीक आसा ती हॉस्पिटलांत आसा तर तिचे पासून आमी मागया ही सगळीं देसां आमी मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं Tumche Soveaso. भयणीनो आनी भावनो आयज आमी भाग्यवंत पेद्रू दोरम दुताचे सोदरेची परब समोरमता म्हणजे जाचेर बसता म्हणजे पेद्रू ती कोदेल एकदम म्हत्वाची ती कोदेल रोमांक आसा सांत पितर एक बदिजलिकेंत आसा ती बरे भशेन नेटवयल्ली आसा 1860 आनी 7 वर्सां ती भायर काडलेली कित्याक 18 शेकडे जाल्ले ताचेर ताणें बसोन हें केल्लें म्हणून सगळी इगोर्ज मातेक जेजू कितें म्हणटा ताका तूं पेद्रू आनी तुजेर हांव म्हजी पवित्र सोबा बांदून घेतलो हे भाशेन ताका तो अधिकार दिलेलो आसा तर ह्या अधिकाराक लागून सगळे पाप साहेब ताचे उपरांत म्हणून हितून जेजून दिलेलो अधिकार जेजूक एकवटोन तो पाळटात तर आमी आमच्या पाप साहेबाक पासत मागया ते खरेंच भाग्यवंत मनीस पूण ताचेरूय खूब म्हणून हितून लोक म्हणटात कितें कोत्ता तो हिंचे वाटेन वता खरे वाटेन तो वता तो मागण्यांत सदांच आसता आनी बरें पळय तें करूंक सोदता आमकांय देवान जबाबदारी दिल्ली आसा प्रत्येक आवय बाप खूब जबाबदारी आपणाचेर घेतात पूण ही जबाबदारी सदांच जेजूक एकवटोन आमी करूंक जाय घेवंक जाय आमी घेवंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया आनी पोत्तून आमकां देवा सारकी जबाबदारीची मनशां करूंक आमी मागया हांव पातकी सोरपोदिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान विचारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सर्प उदितात देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut ko, somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, somia kaklut ko, somia kaklut ko. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्प उदितात देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा सर्प उदेदार देवा तुजो दोर्म दूत बागयोन पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हूण दोन उच्चारणेन ओळखलो. देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुन्याद केलोय. घुस्पा गोंडोळां वो कसल्याच वादोळान आमचो बावार्थ दोंडोवळूंक दिवं नाका आनी तुजे पवित्र सभेच्या एकवटाक थावन आमचे मदल्या कोणाकूच वेगळो सरूंक निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. बागयोन पेद्रूची चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो आतां तुमचे मोदें आसलोल्या वडिलांक ही बूद दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षी आनी दिसती पडची आसा ते मोहिमेन म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान आदीं केला त्या हिंडाचो गवळी जायात. ताची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आपकुशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे. मेळ्ळे जोडीचे आशेन न्हय पूण काळजाचे उर्बेन. तुमचे आदीन आसलेल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोव नाकात पूण तुमच्या हिंडाचे नमुणे जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडोना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं म्हणुया. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता.
काळक्या कोंडान तुय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोणकें घेवन म्हजीशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब म्हजो म्हजो गवळी गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्पान घुस्पतात, पळयतात तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय. कुशालकायेन मुरगोडटा, म्हजो काणसो बरोवन ओतता. जबाब म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओर्चीत गोरान देवाच्या म्हजें तिकाण सदांकाळ. जबाब म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोरेस्पोराक जय जय. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी पवित सोबा हांव बांदतलों. आनी एमकोडाचे दारवटे तिचेर जैत वचचे नात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जातात जुवां, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमांव, जोनासाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों. आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचे जैत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गांत सोडलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जबाबदारी जेजून पेद्रूक दिलेली आसा. त्या काळ ताणें थिरावणेची एक म्हणणा तूं एक गूण दिलोलो आसा. आनी तो ताका म्हणटा, तूं जशे भाशेन उक्त्या मनान बापायचें आयकून तुवें हांव कोण तें सांगलें, तेच भाशेन ह्या फुडें तुवें तशेंच करूंक जाय. तुजें काळीज उक्तें धरून जो पवित्र आत्मो तुजें सवें दाखयतलो तेंच तुवें उच्चारूंक जाय. आनी हें जें तूं उच्चारतलोय तें स्वर्गांतल्यान येता, तर तें स्वर्गारूय आसतलें आनी संवसारानूय तें घडोवन येतलें. तूं जें सोडशी तें स्वर्गांतल्यान तुका दितलो, आनी तूं संवसारांत तें कोत्तलोय पूण तें स्वर्गारूय तशेंच घडटलें. म्हणून पळयात केदी व्हडली ही जबाबदारी पेद्रूचेर जेजून सोंपयली. आनी ताचेरूच न्हय पूण जे कोण येतले मागीर तितल्यांचेरूय. पेद्रू मागीर असो पयल्या वाचपान सांगता, हांव साक्षी आसां एकाच कर्तुबाक, जेजून आमकां सुटका दिलेली आसा. कसली? पातकांतली. आनी पातक कितें कोत्ता? आमचें जिवीत सुखांत दवरिना, दुखांत ओदीक ओदीक दवरता. तो जितली आमी जेजूचो पाटलाव करून
ताका एकवटून जियेतल्या तितलें आमचें जिवीत बरें जातलें, खुशालकायेचें जातलें. आनी पेद्रू तांकां अशें म्हणटा, पळयात हांव वडील आनी तुमी वडील, कित्याक तुमकां ही जबाबदारी जेजून दिलेली आसा, जेजून तुमकां नेमलेलें आसा. म्हणटच तुमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर जबाबदारी घेवंक जाय. जबाबदारी ही तुमकां तुमचे कडून येवंक ना, ही देवासून आयिल्ली आसा. म्हणटच पयशां पासत तुमी वावरूं नाका ना, सो खुशेन दुसऱ्यांची सेवा करच्याक तुमी जिवीत जियात. तिसरें म्हणजे तुमी एक नमुनो जावंक जाय. तुमचें जिवीत दुसऱ्यांनी पळयलें की ना तेच भाशेन तांकांय एक नमुनो जातले तुमी. कसले नमुने? जे मनीस देवाक एकवटून रावतात, देवाचें आयकता आनी देवाचेंच सगळें उलयतात आनी करतात, तसले मनीस जायात. आनी हे भाशेन तर जावशात जाल्यार जें जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत वारयलेलें आसा आनी तो पुनर्जीवन जावन मोहिमेंत बसलेलो आसा, तीच मोहिमा आमकांय मेळटली म्हणून ताणें आमकां पयले वाचपान सांगलां. आनी दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता हे जे गूट पळय आसात जिविताचे ते आमकां समजना, पूण देव समजता आनी देव आमकां हे उगडापे करता. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच जेजूच्या एकवटान रावता आनी चड करून रातची रावंक लागलेली आसा. सगळीं जाणां आमी रातची मागणी म्हणटा खरी, पूण मागणें हे भाशेनूय जावं दी. निमाणें मागणें जेजूच्या एकवटान रावन सगळें आमचे भितर आहा तितलें चिंतना, भावना, आठवणी ही सगळीं जेजूचेर दवरात. आनी जेजू ती नपयत करतलो आनी आमचें जिवीत जशे भाशेन ताचें सगळें आसूंक जाय ह्या वेळार ते भाशेन तो घडोवन हाडटलो. आमी वाट चुकलेले आसत, पूण आतां परतून ती दर दिसा धरूंक ही आमकां संदी. रातचें आमी सगळें ताच्या ताब्यांत करचें. 4-5 वर 6 वरां ताचे बरोबर सारलीं की ना, तो आमकां आपल्या ताब्यांत करतलो, आमचें जिवीत ताचेर थिरायतलो आनी तो आमचें सगळें वावुरतलो. म्हणटच सकाळीं उठ्ठना ताका एकवटून उठलीं की ना, मागीर दिसभर तो आमचें जिवीत चलयतलो. कसलीं चिंतनां भावना भितर आयलीं की ना ताचेर धरची, दुसऱ्यांची चिंतनां भावना चाल आमी जेजूचेर धरची. हे भाशेन आमचें जिवीत खोलायेचें जिवीत जातलें आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकांय कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सुचयतलो. हें करच्याक आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें भितरलें आसा. सुस्कार भायर सुट्टना जेजू सगळें तें भायर काडया आनी ताचेर दवरलें म्हणटच तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. ह्या स्वतंत्रपणांत ताचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें वाडटलो. ताचें जिवीत आमचें सगळें आमच्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांतल्यान अदीक परजळूंक लागतलें. आनी हे भाशेन आमी जेजूक चिटकोन रावता म्हणटच जेजू आमचें सगळें दुसऱ्यांक नमुनो जातलो. आमची कर्तुबां जेजूची जावंक लागतलीं. हे परी आतां हो वेळ सारून आमी सगळ्यां पासत मागया. पयले सुवातेर आमचेच पासत आमी अदीक आनी अदीक जेजूच्या ताब्यांत आमचें जिवीत दवरून करून तें जियोवच्याक. दुसरें म्हणजे आमच्या घरच्यां पासत तांकांय आमी तेच भाशेन मागण्यांत दवरया. आनी आयची तेसांव आसात ती सगळीं आमच्या मनांत धरून तितल्याय पासत आमी मागया. हजारांनी लोक आमकां एकवटून आसा, तांकां सगळ्या जाणांक आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. आनी हे परी इगोर्ज मातयेच्या सगळ्या फुडाऱ्यां पासत आमी मागया. आनी तांचे पासत मागतना जे कुटुंब आसात तांकांय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. आनी हे मागणें आतां आमी म्हणया. सर्पोदितारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराना खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर
अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय. आनी जी वॅक्सीन आतां भायर सरलेली आसा तांचो बरो परिणाम जावन लोकांक ती वाचोवच्याक आनी बरी सावध भलायकी फावो करच्याक जेजू तूंच तांचे उद्देशी सगळ्या जाणांक बरी भलायकी फावो कर. आमी हें मागता तुज्याच नांवी. Amen. C10 Bava Boini, page 32. Bava Boini Baba Pito Banganaka Rupenaka आपल्या काळजा सोवेवोको शिजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखेची न्ही देवा कुशी कुविसलेकू मोगान विंगून जिवीत सोडू शिजू तुझे काळीज मागता शिजू मागता कुशीन दिता सगळेंच म्हजें बापाक भोगता शिजू मागता कुशीन दिता सगळेंच म्हजें बापाक भोगता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्फ दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, हांगा जल्मलेली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कोणवाळेन मानून घे. भाग्यवंत पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ घोवळ्याच्या शिकोवणेक पाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ अखंड सांबाळून तुज्या शासनाच्या दायजाक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या शासनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच साणिनाय पूण भाग्यवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सुभां चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाची गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायत. हांव पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्यान साशणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकालशींतलें पियेता तितले पावटीन तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उणणी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमच्या मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन झुजे बागयोन दौरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपददार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे, जेजू आमचे सवे म्हणटा कित्याक जेजू आमकां एकवटोन आपलें जिवीत सादता. आमी ताचे सांदे तर आमी ताका एकवटोन सगलीं ही इंदेसां तुमची मागणी ही सगलीं मनांत दर्यान काळजान थावन आमी बरोबर जेजू सवे म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कागुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पळवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले, देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटून तुजे सुरशिलो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो D20 पेज 58. Jesu, uglas corit saliar tuzo, calza sondo sanon, bokta kitlo, puntu
Jesu, matkiang klots tu borvaso, ulo, matkiang kitlots tu konvalo, tu ka, sotyang kitlots montu bolo, dorbok tolyang koslo, tu na soundsu. जेजू आमचे काळजांत आसा सगळे आमचे पातकी जिवीत आमी ताका समोर पिलेलें आसा ताका भेटून आमी ताचे सुरशीं आतां आमी आसा ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें उदीक आनी उदीक घडोवन येवं दी ताका आमी पूर्णपणे कृपेन बरोवन सहकार करुया घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमोणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आपल्या भाव भयणीक भावार्थान थीर करूंक तुज्या पुतान भाग्यवंत पेद्रूक आज्ञा दिली ताची परब समारंभून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या सुर्गींच्या पोसणा वरवीं पवित्र सुबेच्या एकवटान थीर रावूंक आनी एकामेकाक लागीं माये मोगान जिवंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पूर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आनी आसो सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तुगेलोय हांचो जीव झुरोन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शास्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा आमेन पेज 239 U18 U18 Pedro Sheila Golinem Lord Ina pasot morum toya O visvashi salyashi sa Kitlo Jesu viswas